आमी हाज्याय पयलीं हांगा आयिल्ले आसा आनी जेन्ना हो वॉल घालो एमपीटीन तेन्ना आमी इमिडिएटली येवन तांचे कडेन इन्स्पेक्शन करून तांकां सांगिल्लें की ही वॉल काडा म्हणून, बिकॉज एक तर ब्लायंड स्पॉट जातात ते इतले भायर घालपाची गरज नाशिल्ली आनी एक्सिडंट जाता, खूब जाण हांगा एक्सिडंट जाल्ले आसा. सो हेवटेंतल्यान जेन्ना येता तेन्ना टोटल एक्सिडंट प्रोन झोन आशिल्लो. सो ताज्या खातीर आमी उलोवणें चालू आशिल्लें. मागीर आमी ते गेट्स कित्याक घाले हाज्याय ताणें सांगलें. मागीर ताणें सेक्युरिटीचे रिजन सांगून त्यो गेट घालच्यो पडटा म्हूण सांगल्यो आनी अशें करून मागीर ते सीएमा कडेन आमी पावले. आमी सगळे सीएमा कडेन गेले, सीएमाकूय रिक्वेस्ट केलो की ती गेट काडपा लावची. दे हॅव पुट अप देअर पॉयंट दॅट हो सगळो कन्स्ट्रक्शन ऑफ दीस ब्रिज इज डन बाय एमपीटी फॉर देअर कार्गो फेसिलिटीज बी म्हणून. पूण आमी स्टील म्हणटा की तुमकां गेट घालपाची गरज ना म्हणून. इवन इफ कार्गो तुमची फेसिलिटीज आसली जाल्यार गेट घालपाची गरज ना, गेट काडा म्हणून. सो आमचें प्रायमरी तांकां म्हणणें आसा की तुमी गेट काडात म्हणून. अँड इफ इट इज अटमोस्ट नेसेसरी ऑर समथींग लायक दॅट अँड दे हॅव गिवन अ रिटर्न एश्युरन्स ऑल्सो. एमपीटीन रिटर्न एश्युरन्स दिला की आमी ते केन्नाच बंद करचें ना म्हणून. सो वी आर ट्रायंग बोथ वेज, म्हणजे तांचे कडेन प्रेशर घालून ते गेट्स काडपाक आमी पळयतात. आनी दुसरें म्हणलें सपोज ते ऑप्शन जायना, देर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लेम जाल्यार हांगा भितर जरी घेवन एटलीस्ट लोकांक एक्सिडंट जावपाक पडपा जायना, लोकांक त्रास जावपा जायना, हे आमी दोन प्रामुख्यान हे आसा तांचे कडेन आमी सगळ्यांक आज आपयल्या. सद्याक तुमकां दोन सक्सेस मेळ्ळा म्हणटा ते दे हॅव गिवन रायटींग दॅट दे वील नॉट क्लोज द गेट आनी दुसरे दे हॅव अग्रीड टू कम बिहायंड. दिस इज नो, वी आर रिक्वेस्टिंग देम. आमची प्रायमरी हें आसा की गेटूच काडा. इफ समथींग टेक्निकल ते बी आमी सीएमा कडेन परते उलयतले. सो ते सपोज जायना जाल्यार यू शूड कम इनसायड. थंय गेट आसपाकूच जायना, तो कंपाउंड वयले बी तांचो वचूंकूच जाय. देर इज नो ऑब्जेक्शन, हें कांय ना. वी आर जस्ट ट्रायंग टू टेल देम बिफोर एनी मेजर कितें जावचे पयलीं ते फाटल्यान घ्या. फाल्यां कोणी हांगा मेलो कितें जालें न्ही मागीर आमी रडून फायदा ना. मागीर आमी ताजे खातीर आमी तांकां पयलेंच सांगता बिफोर हँड तुमी तें करा म्हणून. सो तें जालें जाल्यार म्हाका दिसता इश्यू सॉल्व जातलो. कंपाउंड वॉल कितें जाता? कंपाउंड वॉल तांणी कंपाउंड वॉल घाले, ते हाका घालून ते कंपाउंड वॉल आनी ते टोटल आपली एरिया सेफगार्ड करपाक ते रिड्यूस करता म्हणटा. रिड्युसींग इज नॉट द सोल्युशन. ती गरजूच ना. ते सामके हायवेचेर आसा आनी ताचो पर्पजूय सॉल्व जायना. ते भायर घालून ताका काय कसलो पर्पज सॉल्व जाता तो कळना. सो आमी सांगलें ते भितर घे म्हणून मिनिमम एटलीस्ट हांगा तरी घेवन, म्हणजे आमकां कांय लोकांक ट्राफिकेक कसलो त्रास जायना अशें पळय. आदरणीय आमदार आमचे राजेश साळकर, कावन्सिलर दीपक, निखिल, मामलेदार, कलेक्टर आनी एमपीटीचे ऑफिशियलां, हांव एक बायणाकार म्हणून बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बायणा. आमचें सिंपल आसा, हांगासरी गेट आसपा जायना. तिची वॉल आसा ती काडपा जाय. इट इज अ डेड, म्हणजे ह्या सायडीन गाडी येयली त्या सायड एक्सिडंट. तेंचो क्लेम कितें आसा दे मे बी रायट ऑन देअर पार्ट की तेंची प्रॉपर्टी. आनी खंय स्ट्रायक जालो कितें जालो जाल्यार एमपीटी वास्को रॅम्पाक घाला मरे गेट. मागीर वास्को रॅम्प लागीना एमपीटी, ती तेंची प्रॉपर्टी न्हू, ही तेंची प्रॉपर्टी. ही प्रॉपर्टी म्हणजे एमपीटीन कोणा कडल्यान घेतली? बिफोर पोर्चुगीज आफ्टर पोर्चुगीज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडल्यान घेतली मरे. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची प्रॉपर्टी न्ही. मागीर गेट घालतले आनी कितें क्लेम करपाक सोदता तुमी? हांव बायणाकार म्हणून स्पश्ट मत सांगता, गेट आसपा जायना, ही वॉल काडपा जाय. जाल्यार सेक्युरिटीज यू कीप CISF हियर. आमी सपोर्ट करपी आसा, आमी एमपीटीच्या विरोधात ना. पूण जनतेचे हित सगळ्यात मोठे इम्पॉर्टंट आहा. बायणा बिचाक रवींद्र भवनाक येवपा खातीर हो एक्सेस आसा. आमचो डिमांड आसा एमपीटी कडेन, गव्हर्मेंट गोवा कडेन, आमदार दाजी कडेन, कावन्सिलर दीपका कडेन, गेट काडपा जाय आनी वॉल काडपा जाय आनी ती इमिडिएटली काडपा जाय. त्यांनी आयज इनिशिएटीव घेतल्या आनी खरोखर जो प्रॉब्लम आहा म्हणून हांगा सगळ्या ऑथॉरिटींक हांगा आपयलेले आसा. हे जे MPAचे हांगा पयली फावट येयलेले आसा, म्हणजे हांव केन्ना मेळोवपूच ना तांकां, पयलेच फावट येयलेले आसा. हांवें ते फावट एजिटेशन सुद्दां केल्लें. हांव आवाज करपाचो बंद केलो. हांव फक्त आतां मुन्सिपालिटीन आवाज करता. म्हाका एक्टिविस्ट म्हाका परते परते विचारता तुमी रेजोल्युशन घेतलेलें ते कंपाउंड वॉल काडपाक जाय म्हणून. कितें जालां? हांव एवरी मिटिंगेक प्रेशरायज करता चीफ ऑफिसर कितें एक्शन घेता काय घेना म्हणून. आयज लास्ट मिटिंगेन हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा, समज तुमी एक्शन घेना जाल्यार फुडल्या आमी मोटलान तूं रिस्पॉन्सिबल आसा, चीफ ऑफिसर सांगला. म्हणून म्हाका दिसता आयज MP हांगा येयल्लेले आसा. जेन्ना म्हणजे उजो लागता पळय तेन्ना ते पुरीक सोदपाक भोंवता पळय तशी भानगड जाल्लेली आसा. आमी हांगा हा लोकल्स आसा. हांव कावन्सिलर म्हणून उलयना, आमी लोकल आसा. पूण लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव 25 वर्सां ह्या वॉर्डान आसा. हांव लोकल म्हणून उलयता कित्याक ही जे आहा पळय हांगा सारको एक्सिडेंटल झोन आसा. तोच म्हाका मेन मेजर प्रॉब्लम तोच समज जायना. सगळे बायणाकार एक जालेले. आमी इतले जाण म्हणटात तांकां दिसता की आमी टेरर म्हणून. म्हाका समज मोडपाक जाय, म्हाका टायम लागना. हेंच्यांनी हांगा पळय कॅमेरा बसयला. व्हेरी नेक्स्ट एजिटेशन केल्या उपरांत व्हेरी नेक्स्ट तेंच्यांनी कॅमेरा बसयला. कित्याक हांवें म्हटलेलें प्रेसाक म्हटलेलें की आमी 8 दिसान हांव मोडून उडयतलो म्हणून. म्हटलेलें म्हणून हेंच्यांनी कॅमेरा बसयला. म्हणजे हांव तुमकां सांगूंक सोदता हे कॅमेरा बसयला सुद्दां आमी मोडपाक रेडी आसा. आमचे कडल्यान मनीस आहा. पूण आमी कितें आमचो सरकार आमचो आहा, CMन आमकां एश्युरन्स दिलेले आसा की हे केन्नाच बंद जावचें ना, आमकां जाय तें जातलें म्हणून. हांव आमचें एक सेक्शन आसा, सेक्शन 86 कितें म्हाजो अंडर म्युनिसिपल एक्ट. जे कंपाउंड वॉल ते बरयला पळय, अरे हेका रोड जालो, तुजी प्रॉपर्टी आसूं न्ही, तुका फुटपाथ म्हूण दवरपाक जायना जागा. आयज हांगा तुमी पळय सेटबॅक ना,
बरें तें सगळें जालें तांकां परमिशन तरी आसा कंपाउंड वॉल बांदपाक आमचे कडेन खूब प्रश्न आसा म्हाका बऱ्या लोकांक सांगलें हेंच्या अगेन्स्ट कोर्टान वच म्हणून पण म्हाका बरें करपाक जाय आमच्या सरकारच्या अगेन्स्ट कोर्टान वचप म्हाका बरें दिसना पूण हें हांवें पळय इल्लिगली केल्लेलें आसा आयज तेंचे मोडपाक पडटले म्युन्सिपाल्टीन म्हणून तेंचे हांगा आमदारांक जॉयंट टुगेदर मिटींग घेतलेली आसा ही तेंचे पयलीं घेवपाक जाय आसलेली ते तापल्याच्या जयंत म्हणटा पळय गेटीची कित्याक गरज आसा रॅम्प 2 कडेन आसा त्या साठी कित्याक ना ते कितें म्हणटात की फाल्यां सकाळी एमपीटीन एजिटेशन जालें जाल्यार तांकां गेटी बंद करपाक जाय एक ट्रेन बंद केली जाल्यार हेजी बंद जाता आनी ती गेट आहा ती कितें वास्को सिटीची चिंतपाक जाल्यार खूब आहा आयज एमपीटी ग्रावंडाची दशा पळय कितें जाल्लेली आसा एमपीटी ग्रावंड थंयचे बायणाकार वास्कोकार यूज करता थंय गेट ना आयज एक स्थिती एकदम बिकट जालेली आहा थंय तेंच्यांनी गेटी चोरून कोण येयला आनी गेटींचे आरपार जाल्यार तुमचो मिडिया वास्कोकार तुमकां खबर आसा जाल्यार हांगा कित्याक गेटी हांगा गरज नासता ही गेट वन थंय तरी यूज करा